सुरवातेक गीत गाऊया 823 पवित्र आमची सभा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितान पाळटा, तो जिवितान बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्या तेन्ना जेरून आमी देवा मुखार मानवलेली जातलीं. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितान पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्याक करपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी मिसाची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. अदीक करून देवाचे आज्ञा आनी कायदे सोत्रायेन आनी चीत दिवन आमी आयकूंक आनी सांबाळूंक करपा मागुया. देवाच्या उतरार बांदलेलें जिवीत जावंक वावरुया. तशेंच सगळें वायट येता तें भायल्या वाटेंतलें न्हय, पूण आमचेच भितरतान तें येता आनी आमकां मेडे करतात. देवा मुखार कोतावीन पवित्र जावंक आमची पातकां ओळखून घेवन बोगसणे मागुया. काळजांत तांदूक दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यां कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर देव बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
ताच्या इश्टा संवसारी प्रार्थुया HME's बर्थडे रिमेंब्रन्स भेटलेलें आसा. सेबी डिसूजा सासणाचें सूख मागुया. प्रार्थुया सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सौर संपूर्ण देणी तुजे तान उपसवतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हळें, आतां इस्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता. ताका चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांयच चडय नाकात वो उणें करी नाकात, पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाडो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाडो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या भोरत्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयच्याय परजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय फावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आज तुमकां दिता ते सुमृती असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत विराट करूंक कोणाक मेळत. म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत विराट करूंक कोणाक मेळत. चुकी बिणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटांक घालिना,
असल्याच मनशाक. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून विराट करूंक कोणाक मेळत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना, खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशाक. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून विराट करूंक कोणाक मेळत? उशणें दिता, वाट घेयना, लॉंच करूंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून विराट करूंक कोणाक मेळत? भाग्योन जाकोबान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावडी पर्यंत ना. आपल्या रोसना भितर आमी मालगोडी कशीं जावं, आपले उदार कशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळोंक भक्तीपण म्हणल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेकळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावूंक. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. आपल्या रोसना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशीन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमांत येवन जेजू सरशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेडे हातांनी म्हणजे हात धुय नासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांच्यो चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्या अर्थान येतोस नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कोडशें आनी काशाचीं आयदनां धुवप. म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात? आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवता खातात? पूण ताणें पडती पाडून तांकां सांगलें,
इजायासान तुमकां दोग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरसां वोटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाच्यो आज्ञा साडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी सजमून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितरतान मनशाच्या काळजांतलें भायर सोदता तें हें: वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खूण, पोरदवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणां, कामचार, निड्डूकाय, चाडयो, गोर, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरतान येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या भावा-भयणीनो, आयचो सेवाधर्म आमकां आयच्या विशया प्रमाणे आयकात आनी सजमून घेयात आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलात. हो विशय आमकां दिल्लो आसा. जायते फावट आमी आयकूंक सोदिना, वगोर उलोवंक सोदता सगलीं. आनी अशें जायते फावट एक जमात जाता आसतना वो टिवीचेर बसून आमी न्यूज पळयता आसतना सगळींच एकाच फावटीन उलोवंक सोदता. कोण ओगी रावंक सोदिना आनी आयकूंक सोदिना. देखून आयकूंक गरजेचें. आयचो सेवाधर्म आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? आमकां सांगूंक सोदता आमचो धर्म वो आमची भक्ती न्हय भायल्या चाली रितींचेर दवरलेली न्हय, वो चाली रितींचेर दवरलेली आसा. तशें आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान दुसरें समर्थीच्या पुस्तकांतल्यान म्हणटा, देवाच्यो आज्ञा तुमी आयकात आनी पाळात. थंय भायल्यो चाली रिती हाचेर लक्ष चड दवरिनाकात. जशें फारिसियो आनी धर्मशास्त्री भायल्या चाली रितींचेर अदीक मोत दिताले, पूण ताचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस आसलें. देखूनच म्हणटा, ही पोरसां म्हाका वोटांनी वाखाणटा, पूण ताचें काळीज म्हजें सोशिल्लें पयस आसा. फकत चाली रिती. देखून आयजूय शुभ वर्तमानान आमी पळयता ते जेजूचे शीस मेळे हातांनी कित्याक जेयतात असो विचार घालतात. ह्या विचाराक जेजू तांकां जबाब दिता. भायल्या चाली रितींचेर आमचो धर्म आनी आमची भक्ती ना, बगोर आमच्या काळजाचेर आसा. तर आमचें काळीज बगोर नितीचेर आनी मोगाचेर न्हयच एक चाल ड्युटी कशी आमचे भावार्थ कायदेच पाडूंक न्हय, पूण आमची भक्ती आत्म्यान आनी स्वतान आमी करूंक जाय. हें आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता. देवाची भक्ती करतलो जाल्यार तुमी ताच्या आज्ञांक पाळो दियात, ताच्या उतरां प्रमाणे चलात. आनी ताचें उतर म्हटल्यार न्हयच देवाची कुशी, पूण देवाक जाय आमी बरीं मनशां कशीं जियेलेलीं. देखूनच आयच्या वाचपाक आमी पयल्या जबाब दिला, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत.
कोण तुज्या थोंबून विराट कोत्तलो, कोण तुजे सवें कसो जिवंक पावतलो. आनी ताका आमकां जबाबाक आमी वाचलां, तातूंतल्यान आमचो शर्मात जाता. चुकी विणे भोंवता, ज्ञानितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशां. तर भोक्ती कोत्तेल्या मनशाचें जिवीत असलें जावंक जाय. चुकीक विणे भोंवप, ज्ञानितीन चलप, काळजान सोत उलोवप, जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना तसल्याच मनशांक देवाच्या तोंबून विराट मेळटलें. तशेंच फुडें आनीक सांगता, पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना, खोट्या नोसत्या मनशांक कांठाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मनान लेखता. असल्याच मनशांक देवाच्या तोंबून रावूंक मेळटलें. उपरांत मागीर सांगता, उसने दिता वाट घेयना, लॉंच खावन कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना. असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदां काल. तर देवाची भोक्ती भायल्या वस्तूंचेर, भायल्या रिती चालीचेर ना, मोगोर मोगाचेर आनी नितीचेर दवरलेली आसा. देवाच्या उतरां प्रमाणें चलूंक आमकां आपयता. आनी आयचें दुसरें वाचप म्हणटा, देवाच्या उतरां प्रमाणें चलात. सगलीं बरी देणी देवातान सुपूर्ण दान वैतान येता, उजवाडाच्या बापा सोन देंवता. ताचें सवें कसलेंच बदलप ना, बदलपाची सावडी पर्यंत ना. तो स्वताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. देखून म्हणटात, तुमच्या काळजांनी मोपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरां प्रमाणें चलात. आनी देवा मुखार नितळ आनी निश्कळोवंक भोक्तीपण म्हणल्यार अनाथांक आनी विधवांक ताचे दुखी कोंतेनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेडेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावूंक. तर म्हणटा, सगळ्या तरेच्या वायटांतली पयस रावात. तरेच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, जेवणांतल्यान आमी मेडी जायना. जेवण खाता जेवतात तातूंतल्यान आमी मेडी जायना. हातांतल्यान तुजें शीश जेवता धुयनासतना तातूंतल्यान हें मेडेपण येयना, पूण तें भितरल्यान तान येता, आमच्या काळजान तान येता. आनी जेजू म्हणटा, कोणाक कान आयकूंक आसात ताणें आयकुचें. भितर तान मनशांक काळजांतलें भायर सोदता तें हें, वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खूण, पर्दुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामसार, देड्डुकाय, चाळयो आनी गोर. हें सगळें वायट मनशाच्या काळजान थान येता. देखून म्हणटा, आमचो धर्मूय भायले चाली रितींचेर दवरलेलो आसा, पूण आमच्या काळजाचेर दवरलेलो आसा. आमच्या काळजान कितें शिजता तें गरजेचें. आमच्या काळजान कितें चलता तें गरजेचें. काळीस चिंता तेंच काळीस आपल्या जिवितान खोरण्यांनी दाखोवन दिता. देखून सामच्यान म्हणूं येता, आमची चिंतनां बरीं जावंक जाय, आमचे आवडे कुश्यो बऱ्यो जावंक जाय, आमची उतरां कोन्यो बऱ्यो जावंक जाय. हेंच आमकां देवाची सुमोट शिकयता. आनी हे सुमोटी प्रमाणें तर आमी चलता आनी सुमोट आमी पाळटा जाल्यार आमकां भिरांत ना. आमी देवाक मानवतलीं आनी देव
आमची सवय कुशाल जातलो. देखूनच गरज आसा आमचे सगळे जिवीत काळजाचेर धरलेलें आसा. आमची काळजान कितें शिजता तें गरजेचें, तें आमी जायते फावट पळोवंक जाय. आमची चिंतनां कसली, देखूनच आमकां म्हणटा आमची चिंतनां बरीं जावंक जाय. आयज काल आमी बरें चिंतूंक जाय, न्हय वायट चिंतपाचें. जेजू एके सुवातेरूय म्हणटा, जरी तर तूं एके वस्तूरे कामचारी नदरेन नदर घालताय आनी तिचें वायट चिंताय, तुवें पोरदुवार आदारलोच. आदारी नासतनाय आदारलो म्हणटा. कित्याक तुजी चिंतनां ती मागीर तुजी कोन्यो जावंक पावता. देखून तुज्या चिंतनाचेर तुवें एके भाशेन नदर धरूंक जाय. तुज्या काळजाचेर तुवें एके भाशेन नदर धरूंक जाय आनी तुज्या चिंतनान तुजे काळजान कितें शिजता तें जाणा जावंक जाय. होच तो हे भाशेन आमी तर बरेपण आमच्या जिवितान आनी देवाची बरी देणी आमी घेतल्या जाल्यार देवाक जाय आमी ताका मानता ते भाशेन जियोंक, ताचें उतर आयकूंक आनी ताचें सजबून घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान पाडूंक. तर आयचो सेवाधर्म हेंच करूंक आमकां आपयता. आमचो धर्म न्हय चाली रितीचेर धरलेलो, न्हयच भायल्या वस्तूंचेर धरलेलो आसा, पूण आमचे भितरल्या जिविताचेर, आमच्या काळजाचेर धरलेलो आसा. देवाक तूं बसतलोय जाल्यार, देवाची भक्ती करतलोय जाल्यार आत्म्यान आनी स्वतान कर. तेन्नाच की देवाक तुजी भक्ती मानतली आनी देव तुजेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तर हेंच करूंक आमकां ह्या बलिदानांतल्यान आदार मागुया. हो आयचो सेवाधर्म म्हटल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे चलूंक आनी देवाक मानता तेंच करूंक आनी देवाची भक्ती काळजांत आनी आत्म्यान करूंक हे विसाचे भेटेंतल्यान आमकां सगल्यांक करपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बावाड तेकाच देवा सवे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवा, सौरपोलेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रेतमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुब्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरे तांय चलमलो, पोंच प्लाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान शिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमची तोंडां पडयना, पूण आमचें काळीज पडयता. आमच्या काळजान कितें आसा? काळजान बरें चिंतनां, बरें आवडे, बरे कोशो, बरीं उतरां, बऱ्यो कोरन्यो त्यो देवाक मानवतल्यो. तो देवाचें उतर आयकून, ताच्या उतराची शिकोण घेवन, सजमणी घेवन, ताची आज्ञा प्रमाणे चलूंक आनी पाडूंक करपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपली पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचें जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावूंक आनी मनशाल नदरेन समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगड्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक
तांचे मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी ते जिवितान वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आख्या मनशा कुलाक देवाची राखण मागताना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रामाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तालिबान आकांतवाद्याक लागून अफगाणिस्तान देशांतलो लोक भिरांतीन दीस सारतात. इनोसंट लोकांक ते मारून उडयतात आनी हेर दुसरे त्रास थंयचो लोक भोगतात. ह्या सगळ्या अडचण्यांतली देवान तांकां सुटका दिवंक आनी देशाक शांती हाडूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोमोगाड बापा हे आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. फारिज्यो आनी धर्मशास्त्री शिकयतात ते आयकात आनी पाडात, पूण तांचे भाशेन पाडी नासतना रावूं नाकात. ते दुसऱ्यांक शिकयतात पूण आपुणूच पाडिनात. ओजी घालतात, भार घालतात, तर तांचे भाशेन जावं नाकात. आनी खेरीत भाशेन हुस्को दाखयात, अनाथां सोवे, विधवा सोवे, आनी हे भाशेन गोदचे वतांक पावात. तर होच आमचोय भोगती न्हयच उतरांनी पूण आमच्या कोरण्यांनी आनी बऱ्या कोरण्यांनी आमी करूंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटणेच्या वेळार गीत गावया C24 मातयेचे भांगार करून. प्रथमेन दिला मनशाच्या वरान त्याला कामकाज जिविताचो दाखवानं दिला मनशाच्या वरान त्याला कामकाज तुका मे बलिदान भेटयता म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आडवार सदस्योन मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं
आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार बरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुस्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. ओवे 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 Orvarazo Sorves Portum Ovi 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 Orvarazo Sorves Portum Tornani Sonsar Molliam Lucia Voi Bova बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया. Gonzalo, Jesus,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सेबिडी सुजाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागीवन जोजे बागीवन धर्मदूतां आनी सोरकाणी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाची भोक्ती हो आमचो धर्म न्हय भायल्या चाली रितींचेर दल्लोलो आसा, पूण आमच्या काळजाची भोक्ती आमच्या काळजान तान आत्म्यान आनी स्वतान देवाक भोजूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान
ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी केली. कमयांच्या वेळार गीत गावया. D21 जेजूशी येयात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापाव, स्वर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय.
मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान कोच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. आयच्या मिसाची तयारी आनी मांडवण केल्या आवे मारी समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. येता तो आयतार सेप्टेंबराची 5 तारखेर आयची मिसाची मांडवण केल्या बागीव तांतोनीची समुदाय. येता त्या सुमानान 5 तारखेर आयतार पयलो आयतार साद्या काळाचो 23वो आयतार डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. सकाळीं मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक देव संदेशकार आनी दोतोनीची भुरगीं. जर मागता सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी जाता जाल्यार येवंक आमचे क्लासी कश्यो मांडलेल्यो आसा त्यो आमी पळोवंक सोदता. तशेंच क्रिज्म आसतलो. क्रिज्माच्या भुरग्यांनी आपलीं नांवां रेजिस्टर करपाक. कोणाक नोव्हेंबराची 20 तारीख पर्यंत 14 वर्सां मोत्ता ताका आमी क्रिज्म दितले. बिस्मान सांगलां डेट दिल्ली आसा. कांयच आमचेर येना जावंक वायट पूण आमचो क्रिज्म जातलो देखूनच सगळ्या भुरग्यांनी आतां आसतना ही तयारी आमी चालू करतले. तर गेल्या आयतारा येता त्या आयतारा PPC मिटींग आसा देखून भुरग्यांची नांवां आमी सारकीं घेवन घेतले. कोणें दिवंक ना जाल्यार आनी कोणें रेजिस्टर जावंक ना जाल्यार फाल्यां येता तो आयतार निमाणो दीस मागीर उपरांत कोण येता ताका आमी घेवचें ना. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. कोणूय साकिस्तांचें काम करूंक सोदता जाल्यार आमच्याच गांवची कोणूय रिटायर्ड जाल्लीं आसा काम करूंक सोदता जाल्यार येवन मेळचें. शेवटाक गीत गावया. F12 खुशाल काळजां.